नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 20 पॉइंट प्रोग्रामा वरवीं दिल्ले जागेत बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय। घरां बांदून तांचे प्लॉट सरकार घेतलो परत। प्लॉट दुसऱ्याक विकिल्ल्यांक पेनल्टी। गांवांनी येतात मेगा प्रकल्प, लायट, उदक, रस्ते, कोयराचो मॅनेजमेंट ना। विरोधक म्हणटा कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करात। पंचायत मंत्री म्हणटा जाय जाल्यार करया। ऑनशोर कसिनोनी लायव्ह गेमिंग, विजयाचो सभाघरांत व्हिडिओ एक्सपोजे। क्रायम ब्रांचीच्यो कांदोळे, पिळण, कळगुटे धाडी, 11 जाणांक अटक। 35 लाखांची सामग्री जप्त। भोंवत्या सुण्याचो उपद्रव वाडलो। दिसाक सुणे चाबपाच्यो 50 ते 60 केशी, वर्साक 17,000 मायज। मंत्री म्हणटा गोंयांत रॅबीज ना। स्टरलायझेशन पालिका पंचायतींचेर। गोंयकारांक नुस्तें म्हारग, देमायज निर्गतीचेर मंत्र्याक उजरायलो। मंत्री म्हणटा निर्गत कंट्रोल करूंक शकना, अधिकार तो केंद्राचो। मुख्यमंत्री म्हणटा पॉलिसी हाडटा। राना खात्याची म्हापशा धुळेरांत धाड, 47 गारांची चामडी, 14 घुमटां जप्त। फामाद घुमटाकार गबरूक धरलो। 15 वर्सां आदी गबरूकडच्यान 960 चामडी केल्ली जप्त। मोरगांव बंदरावेलो बर्थ 10-11चे प्रायव्हेटायझेशन। गोंयच्या ट्रकवाल्यांक धंदो ना। केरळांतले ट्रक एमपीएत संकल्पाची लक्षवेधी। मुख्यमंत्री म्हणटा एमपीए कडेन उलयता। उत्तराखंडात ढगफुटी उपरांत भूस्खलनात सोंपिल्ल्याचो आंकडो 5। 100 मायज बेपत्ता। आतामेरेन 150 मायज रेस्क्यू। 11 जवान बेपत्ता। 2 दीस रेड अलर्ट। वीस कलमी प्रोग्रामा वरवीं दिल्ले जमनीचेर बांदिल्लीं घरांय सरकार कायदेशीर करता। मंत्रिमंडळाचो निर्णय। जांकां प्लॉट मेळिल्लो आनी घर बांदलां तें कायदेशीर जातलें। मात एखाद्यान घर बांदूना ताचो प्लॉट सरकार खंय परत घेतलो। जिल्लोधिकाऱ्याक अधिकार। एखाद्यान आपल्याक मेळिल्लो प्लॉट दुसऱ्याक विकिल्लो आसल्यार खंय पेनल्टी भरून घर कायदेशीर। सरकारी आणि कोमुनिदाद जागेतली घरां कायदेशीर करपाक कायदे हाडल्या उपरांत आतां 20 पॉइंट प्रोग्रामा वरवीं दिल्ल्या जागेत बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। बुधवारा जाल्ल्या कॅबिनेटांत हो निर्णय जालो। 20 पॉइंट प्रोग्रामा वरवीं दिल्ल्या जागेत बांदिल्लीं घरां रेग्युलर करपाचो मंत्रिमंडळाचे बसकेंत निर्णय। दिल्ली जमनीत बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करतले। घरां बांदूंक ना तांची जमीन सरकार परत घेतलो। दिल्लो जागो दुसऱ्याक विकतेल्याक पेनल्टी भरची पडटली। पेनल्टी भरले उपरांतूच घरां कायदेशीर जातलीं। मजगतीं गोवा मेडिकल सर्व्हिस पर्सनल अँड मेडिकल सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन कायद्यांत आशिल्लो एक चुकीचो शब्द बदलपाक बिलांत दुरुस्ती हाडटा। थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनाच्या फायनल रिपोर्टाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। गांवांनी मेगा प्रकल्प येतात, मात गांवच्या कॅरिंग कॅपॅसिटीचो डाटा ना। लोक आवाज काडटा। सरकारान कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करचो। विरोधी आमदारांनी आवाज काडलो। पंचायत मंत्री म्हणटा जाय जाल्यार अभ्यास करया। विजय म्हणटा लायट, उदक, ट्रॅफिक, कोयराचो मॅनेजमेंट ना। काब्राल म्हणटा कांय पंचायती खंय पालिकां परस मोठ्यो, सर्वे जाय। What can you make amendment in the law so as to make this mandatory, so as to ease the burden of the locals who are residing, so that the carrying capacity can be analyzed, and in the context of the Gram Sabhas, I'm not talking of single units, I'm not talking of a few units, but when it comes to multiple units, हांव तेका मुद्दम सांगपाक सोदतां. Today also as you move in entire Goa, it becomes very difficult to distinguish between a rural area and an urban area. That's why a new term also is being used, calling it true urban. Which is rural, which is urban, you cannot make out. But ekूच mechanism ha panchayatin, and that mechanism, because it is grassroots democracy, it is the people who decide in the Gram Sabha. Oh, amka project naka.
In some cases, they have managed to stop also, which you have seen. Judge can do very little. All they can do is the people in that village can come together and think. What way can you, as a Panchayat Minister, permit the amendment of the Panchayat Raj Act to take these factors into consideration, which can be considered by a Panchayat when giving the construction license? At least that is the demand. If you can't make an amendment, at least why don't you make a provision for the government to carry out the carrying capacity in each of these villages? A simple question. What is the way to do it? I'm asking you. You amend the statute, I will give you the wordings. No, then what is the way to do it? I will give the wordings. You make an assurance, I'll give you the wordings. I'm asking you therefore. I'll give you the amendment. I'll give you the suggestion. I don't have a problem. The question is, as a representative of the cabinet, answering this question, is the government wanting to carry out a carrying capacity study? सरकार ती carrying capacity study करून सोदता, guidelines नी. Capacity study करपा जाय. इंतून दुसरेय डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जातले. हांव माझे डिपार्टमेंट असो मूव करून बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करून we will try to work out a mechanism to work out the carrying capacity of every village in Goa for that matter. ऑनशोर कसिनोनी सर्रास लाईव्ह गेमिंग. विजयान कळंगूट कांदोळे 3 कसिनोचो स्टिंग व्हिडिओ नांवा सयत एक्सपोज केलो. उपरांत मध्यान क्रायम ब्रांचीच्यो कांदोळे पिरण कळंगुटे कसिनोचेर धाडी. एका कसिनोत 11 जाणांक धरून 35 लाखांची लायव्ह गेमिंग सामग्री जप्त. उरिल्ल्या दोगांचे खंय कांयच ना. विजय म्हणटा पुलीस पाव मेरेन कवळां आसतलें. हांव आतां एक प्रूफ घेवन उबो आहा हांगा. प्रूफ घेवन कितें आहा की व्हिडिओ एविडन्स हांव तुका सबमीट करता. कशें ऑन शोर कजिनोनी, ऑन शोर म्हळ्यार बोटीचे न्ही, ऑन शोर जे तुका कमी पयशे दिता. ऑफ शोर 40 कोटी रुपया दितात तुका लायसन्स. ऑन शोर कजिनोनी लायव्ह गेमिंग कशें चलता ते हांवें 3 कडेन केलां. रोज आयक, आमी रॅन्डम स्टिंग ऑपरेशन केलें. नवी तुवें व्हडले ही घाल्या पळय ती होल्डिंगां ताजेर ती नांवां येता ती. 15 जुलयाक कजिनो गोल्ड म्हणटा तें केलें कांदोळी. सारकें वचून हांव व्हिडिओ एविडन्स दिलां आनी आतां हांव तें ट्विटूय करतां. 27 जुलयाक कजिनो एटलांटीस म्हण थंय केलें कलंगूट. आनी काल रातचें म्हळ्यार डे बिफोर येस्टरडे फिनिक्स कजिनो म्हण थंय केलें. तिनूय कडेन लायव्ह गेमिंग फूल स्विंग चल्ला. आज आमी बजेट उलयतात. वी आर टॉकिंग डिमांड्स and this is loss of revenue. So my demand is very clear. गव्हर्नमेंटान हांची लायसन्सां कॅन्सल करची. फूल फ्लॅज गेमिंग कमिशन अपॉइंट करचें जे तुमी सदां सांगीत आहात आनी ज्यो पेंडींग फी आहात त्यो रिकवर करच्यो. हे जर जायना जाल्यार तुमचे कितें तरी हातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मागीर आमी काडचें पडटलें. After the opposition raised the issue of ongoing illegal live gaming in the land casino, the crime branch team on Tuesday late evening conducted raid in 3 casinos. But only one Kandolim-based casino was found operating illegal live gaming, and the police team have arrested 11 accused persons and have seized articles involved in live gaming worth 35 lakh rupees. In the raid, remaining 2 casinos were not found operating any illegal live gaming, but inquiry in this matter is still going on. Mukesh Kumar for Prudent. भोंवती सुनी आंगार येवपाचे प्रकार वाडल्यात. दिसाक सरासरी 50 ते 60 प्रकरणां, वर्साक 17,000 मायज केशी. डिलायलान डाटा मागिल्लो. मंत्री म्हणटा गोंयांत रॅबीज ना. 1-2 केशी येता त्यो खंय भायल्यो. मात स्टरलायझेशनाची जबाबदारी पालिका पंचायतीची. भोंवत्या सुण्याक शेडी करून बंदोबस्त करपाचो खंय ताणी. This is the latest official statistics indicate that the dog bite cases in Goa have continued to rise sharply. In 2022, there were 8,057 reported cases. 2023, 11,904. And in 2024, 17,236. And in January till date, some around 1,789 dog bite cases, amounting to around 57 incidents per day. म्हळ्यार दिसाक around 7 stray dogs घास मारता नेशन. कितें तुमी
आयज पासून स्टडी केल्या रिगार्डिंग वाय इवन आफ्टर हॅव्हिंग दीस WVS and animal protection कितले शेल्टर्स आहा स्टडी कितें केला and what steps have you taken to say that this number of bites will not increase. आम्ही जास्तीत जास्त स्टॅरिलायझेशन करपाचे प्रयत्न करत तिच्या शिवोले मतदारसंघात 2989 वॅक्सिनेशन केला आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेन्सस केला 2 महिने पयलीं ते 3500 आहा. पूण हे जे आहा गव्हर्नमेंट आपले परीन काम करीत आसा पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो आणि त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचे आमचे NGO कडेन आणि ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातलो. Speaker sir, the MOU करचे you cannot this request all the time, make it compulsory. जून म्हयन्यान आमी डायरेक्टर पंचायत आणि म्युनिसिपालिटी दोगांयकूय आमी लेटरां बरयल्ले आसा ऑलरेडी की तांकां डायरेक्शन दिया म्हणून लोकल बॉडीज की आमचे कडेन MOU करचो म्हणून. Yes. ट्रॉलर आणि बोटवाल्यांक सरकारी सबसिडी आणि नुस्तें निर्गत गोंयकारांक म्हारग विरोधकांनी म्हारग नुस्त्याचो इशू परत उस्तिलो. मंत्री म्हणटा निर्गत आमी कंट्रोल करूंक शकना तो केंद्राचो अधिकार. रोदॉल्फ म्हणटा सवाय नुस्त्याक कितें तरी उपाय काडात पॉलिसी हाडात युरिनूय नेट लायलो. मुख्यमंत्री म्हणटा 6 म्हयन्यांत पॉलिसी हाडटा. Will the Minister of Fisheries be pleased to state whether the government is aware of the uncontrolled export of fish from the state of Goa, and if so, whether the government is aware that due to the same, Goans have to purchase fish at an expensive rate? The plans the government has. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA रोडॉल्फ सांगता त्या प्रमाणे ते ट्रेडिंग बिझनेस ते बिझनेस ताका आमी कंट्रोल करूं शकना. पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोंयचेच नुस्तें न्हू जाल्यार जेन्ना नेबरींग स्टेटींतून सवाय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात आणि ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा. ते आमी गव्हर्नमेंट तेजेर कांय कंट्रोल करूं शकना. तुवें आन्सर दिले ते भाशेन सरकाराक your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false. First of all, when you're basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it, what is the use of this? When you are giving subsidies, will you bring in a policy that Goan economy goinkarak हे मेळटले मो सांग तो मातशें. स्पीकर सर, जशें LOP सांगल्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना. फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले. विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दिस फिश एट सबसिडायज रेट? एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें. आमचे डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय, ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय, सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा. म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्धा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्धा सबसिडी जी आहा पळय ती दिता. बट ही पॉलिसी इन प्लेस ना. बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तू पॉलिसी लॉंग रन पॉलिसी हाडपा ना. 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले. येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा. हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची आनी 6 म्हयन्या कंट्रोल हाडटा. राना खात्याची म्हापश्यां धुळेरांत धाड 47 गारांची चामडी आणि गाराच्या चामडेची 14 घुमटां जप्त. म्हापशेंचो फामाद घुमट सामेळ विकपी गाब्रियल उर्फ गबरूक फॉरेस्टान ताब्यांत घेतला. 15 वर्सां फाटीं खंय अशीच धाड घालून गबरू कडच्यान 960 गारांची चामडी जप्त केल्ली. काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान शेळपी धुल्यार हांगासर एक रेड कंडक्ट केल्या आणि त्या रेडीन गॅब्रियल जाका आमी गबरू ह्या नांवान वळखतात ताका अरेस्ट केल्लो आसा अंडर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हेच्या तर्फत अरेस्ट केल्लो आसा. गॅब्रियला कडेन टोटल 47 मॉनिटर लिझर्डाची जी स्कीन आहा ती जाका आमी घार म्हणटा तेजी जी चामडी आहा तेजे कडेन गावलेली आसा आणि टोटल 14 घुमट. सो टोटल पळोवंक गेले जाल्यार 61 मॉनिटर लिझर्डाची जी चामडी आहा ती अटॅच केल्ली आसा आणि तेजेर आतां सद्या कारवाई चालू आसा. गॅब्रियल म्हणटा तो
अशेंच एक 15 वर्सां पयलीं एक सिमिलर केसीन इनवॉल्व आशिल्लो आनी तेजे कडच्यान 960 घुमट आसा ते सीज केलेली. मात आतां सद्या तेजेर ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी तेजी आतां फुडली इन्वेस्टिगेशन आहा ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता. प्रुडंटा खातीर साहिल माने. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. दवर्लेच्या AIMच्या अख्ख्या गोंयच्या स्कुलांचो विजयान पंचनामो केलो. शाळांनी खंय फॅमिली राज. डिग्री नाशिल्ले शिक्षक भायले इन्स्टिट्युशना कडल्यान सर्टिफिकेटी हाडून शिक्षक म्हणून रुजू. रिक्रुटमेंट फायल गायब. शाळा दाखयले एकी कडेन, चलता भलतेच कडेन. हज कमिटीचो अध्यक्ष BJPचो उर्फान मुल्ला टार्गेट. AIMच्या स्कुलांचेर एक्शन घेवन दाखोवची नाजाल्यार खंय कोर्टांत. विजयान फायलच विधानसभेंत दाखयली. Schools being run on residential buildings. Husn Sahara English and Konkani Medium School, Gogol. Speaker said permissions were obtained using a building plan belonging to one Mr. Abdullah Makandar, but schools are not functioning at that location. School dakhela ekkade asa baltis building. Misrepresentation, illegal occupation, serious violation of building safety norms. Ami रावता केन्ना आता एक दीस ते स्कूल पडटले आनी भुरग्यांक कितें तरी जातलें. Speaker sir, what Urfan Mullaचे भाव are drawing salaries from the same schools. This is not cronyism, this is loot, this is family controlled education racket under political protection. Speaker sir, हम आता demand करता कि high level judicial inquiry headed by a retired high court judge into the entire fake certificate racket recruitment process and illegal operations in AIM Higher Secondary School Rumnamol Dovalli, AIM Salset High School Rumnamol Housing Board Naveli, AIM English Medium High School Rumnamol Dovalli, Husn Sahara Konkani Primary School Gogol, Husn Sahara Higher Secondary School Gogol, Husn Sahara Primary School Fatorda, Husn Sahara Konkani Primary School Chimbel, Husn Mahera English Medium School Chimbel, Husn Makil English Medium High School Betoda. Na khoi Paula the boy. Speaker sir, how Husn Sahara. Speaker sir, सगळे स्टाफ विथ क्वेश्चनेबल अँड अनव्हेरिफायबल क्वालिफिकेशनान सस्पेंड करपाक जाय. तांच्यो फर्दर सॅलरी डिसबर्समेंट बंद करूंक जाय अंटील द व्हेरिफिकेशन इज कंप्लीट. स्पीकर सर, FIR अंडर सेक्शन 420 चीटिंग, 468 forgery for purpose of cheating, 120B criminal conspiracy against the management and fake degree holderanचेर करपाक जाय. Sir, schools cannot become shell companies. Teachers cannot become imposters and government departments cannot be mute spectators. Speaker sir, आजेर मुख्यमंत्र्यान जर कितें केलें जाल्यार दाखोवन तो दितलो की no political connection is bigger than the constitution. हें तर जायना जाल्यार ही सगळी फायल घेवन म्हाका दिसता आमकां कोर्टान वचचें पडटलें. कोणाक तरी कोर्टान वचचें पडटलें. सरकाराक क्लियर सांगता आनी हांव हेजे भितर बसल्या तांकां सांगता, तुमी बी जर ते अशें दोळे बंद केले जाल्यार तुमी आन्सरेबल आसतले. तुमकां एक दीस कोर्टान येवचें पडटलें. मुरगांव बंदरावेले बर्थ नंबर 10 आनी 11 प्रायवेटायज जाल्ल्यान गोंयच्या ट्रकवाल्यांक खंय धंदो मेळना. केरळा सावन 12 टायरांचे ट्रक हाडल्यात. जंय MPAचेर 100 ट्रक काम करताले थंय आतां फक्त 30 ट्रक. संकल्पाची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा MPA बरोबर बसका घेवन कितें तरी उपाय काडटा. विजय म्हणटा थळाव्याच्या पोटार मारनाकात. Concerning severe livelihood disruption among gold transporter at Mormugao port and its adverse impact on the state economy. There is a widespread financial distress among local transporters, many of whom now have idle trucks and uncertain future due to awarding of transport contract to
outsiders at Mormugao port. However, the calling attention raised by the Honorable MLA is basically to deal with the transportation issue. Hence, we will take up by the central government at the appropriate platform with the Mormugao Port of Authority. Speaker sir, तांच्यानी हे फुडें व्हरच्या पयलीं हांव मुद्दाम म्हणून सांगता की कन्सर्न बाब संकल्प आमोणकर हांच्यानी विशय जो मांडला तांच्यानी म्हाकाय सांगला थंयसरले वर्कर ताजे जे आसा पळय न्ही हे वर्कर तांचें काम वतलो हो भंय ताका जो क्रिएट जाला पळय न्ही तो आमी ऑलरेडी आय एम इन टच विथ द कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी जाता तितको बेगीन तेजो हो इशू रेज करून सोंपयता. जो डेल्टा म्हणून जो पद थंयसर प्रायवेटायझेशन ताका दिलेलें आसा थंयसर तेणें कितें केलें आसा आमचे गोंयकारांचे ट्रक चलताले भितर हांव तुका भायले उलयना भितर पोर्टान भितर शॉर्ट ट्रिपीक लागून ट्रक चलताले आनी सगळे आमचे गोंयकार तेंचे एसोसिएशन आसा ते एसोसिएशनाचे ट्रक चलताले आनी ते कडेन 6 टायराचे ट्रक ते फक्त 10 टन कॅपेसिटी तेंची थंयसर अशे ट्रक चलताले. आतां कितें केलें डेल्टा थंयसर भायले ट्रक हाडला तामिळनाडूचे 1000 टन कंप्लीट करपाक लागून 100 ट्रक लागताले गोंयकारांचे वा 30 ट्रकान आपले काम कंप्लीट करता. इज ऑफ बिझनेसाचेर आमचे गोंयकारांचे लोकांचे पोटाचेर हाड येतले आनी जर आमकां भायल्या लोकांक जर तुमी बिझनेस हाडून दितले जाल्यार हे म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जाल्लो आसा. रजिस्ट्रेशन करता आनी डुप्लिकेट गाडयो हाडटा आनी भितर व्हरता एमपीएन. आतां एमपीएन म्हणटा हायली सेक्युरेटेड एरिया. मानादीक मेंबराक हांवें जेन्ना सांगलां हांवें इंटरव्यून करता म्हणून ओके म्हाका थोडोसो वेळ दिवचो कारण सीओपी मिनिस्टर आनी एमपी ह्या दोगांय कडेन डिस्कस करून कारण इशू इट इज नॉट ओनली विथ डेट इट इज अ इशू विथ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आसा. हांव एकदां इंटरव्यून करता आनी इशू रिजॉल्व करता. उत्तराखंडात धराली वाठारांत ढगफुटी उपरांत भूस्खलनात सोंपिल्ल्याचो आंकडो 5,000 पावला. 100 मायज बेपत्ता. 150 लोकांक साल्वार केल्यात. सेनेचे 11 जवानूय बेपत्ता. घरां हॉटेलां गेस्ट हावसां ढिगाऱ्यांत. उत्तर काशी फुडले 2 दीस पावसाचो रेड अलर्ट. उटंगारांत रेस्क्यू ऑपरेशनाक त्रास. NDRF आनी लश्कराचें रेस्क्यू ऑपरेशन झुजा पावड्यार चल्लां. मडगांव एका 24 वर्सांचे चलयेचे 3 लाख मायज लुटले. स्कूटर विकता म्हणून सांगून इंस्टाग्रामार खंय मेसेज केल्ली. तोपी घालपी कुडचडेच्या साई दळवीचेर कागाळ. तो खंय हिस्ट्री शिटर. असलीं आनीकय प्रकरणां आसात. प्रकरण मडगांव पुलिसे कडेन पावलां. फाटल्या 5.5 वर्सांनी सायबर क्रायमाच्यो सुमार 150 केशी रेजिस्टर जाल्यात. सोशल मिडिया वरवीं तोपी घालपी जायत्या जाणांक अटकूय केला. मात फाटल्या 5.5 वर्सांत एकट्याकूय ख्यास्त फर्मायिल्ली ना. चडशा केशींची ट्रायल सुरू आसा. हो डेटा मुखार येता थंय आनीक एक सायबर फ्रॉड मुखार आयलो. मडगांव एका 24 वर्सांचे चलयेचे 3 लाखां मायज लुटले. तोपी घालपी कुडचडच्या साई दळवी आड कागाळ नोंद जाल्या. मडगांव पुलिसांनी एक चिटींग कंप्लेन केस आसा जी रजिस्टर जाल्ली आसा. कुडचोरे रावपी भुरगो तो अशें करतालो कोणाची गाडी घेवप आनी ती दाखोवप कस्टमराक आनी कस्टमराक विकपा आसा म्हण सांगप आनी तेचे कडल्यान एडवान्स पेमेंट घेवप आनी तो गाडी घेवन नाच जावप आनी मागीर तो जेन्ना विचारपाक वयतालो तेन्ना तुमचे पयशे दिता म्हूण सांगप आनी गायब जावप. आनी अशे कंप्लेनी 2-3 प्लेसीचेर तेचे जाल्ले आशिल्ले जे जावन आसा म्हापसा, कोलवा, बिचोलीम आनीक काणकोणा अशे 4 केसी तेंचे कडेन 4 प्लेसीचेर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेनी लॉन्च जाल्ली आशिल्ल्यो. आनी एक कंप्लेन जेन्ना मडगांव लॉन्च जाल्ली ताका 3,30,000 टोपी घातिल्ली तांणी त्या भुरग्यान आनी तो गायब जाल्लो. जो PI आसा सुरज सामंत तेच्या अंडर तेणी बरें काम करून ताका काल धरला आनी भितर हे घातला आनी तेचेर आनी कितलेशे केसी येवपाक शकतात अशें तेजे तो म्हणटा फुडें. सो आतां सद्या भितर आसा आनी फुडली तपास मडगांव पुलीस आसा ते करतात. हांव सगूण गावडे प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान. गोंयांत पावसान ब्रेका उपरांत परत नेट धरलो. फाटल्या 24 वरांत 3 इंच पावस. म्हापशा 5 इंचांक तेंकलो. शारांत वता थंय बुट्टी. सिजनल पावस 80 इंच पार. म्हापशा खोर्ले रस्ते उदकांत. पेडण्या कांय वाठारांनी हुंवार. लोकजीण विस्कळीत. फुडले 2 दीस सध्या हवामान खात्याचो येलो अलर्ट. मे म्हयन्यांत आयिल्ल्या आडमेळी पावसाक लागून म्हापसा खोर्ले हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. लोकांनी सोशल मिडिया वयल्यान नगरपालिकेचेर खर आरोप केल्ले. राजकारण्यांनी म्हापशेचे आमदार तशेंच नगरपालिकेचेर खर टिका केल्ली. ह्या पावसाकय काल खोर्ली परतून बुडली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता.
हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.